येवकार हा समृता खडगावकर. सुरतपळचे हेडलाईन्स. पावसान काढलो बळीराजाक शेपलावन. काणकोणची शेतां जाली आडवी. कुणग्यांनी आयला फातराचे पीक. पळयात बळीराजाची अवतिकाय. थिवी वाठारांतय पावसाचो अच्छेव. कोयराक लागून भरली मानस. 6 घरांनी घुसले उदक. थळाव्यांचेर आयला आकांत. गोंयांत सेगीत तिसऱ्या दिसा उटंगराचो पावस. चडशा वाठारांनी हुंवार. कोसळ्ळी पालसणां. लोक उरले आडखून. अजून वादळी पावस येवपाचे वाटेर. केन्नाय मेळूं येता रेड अलर्ट. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. शेतकार सैमाचे कृपेचेर निभून आसता. केन्ना केन्ना सैमाची कृपा जाता, केन्ना केन्ना तो भुंयपुतांक रडयताय बी. शेतकाराक पावस जायच, पूण हो पावसच केन्ना केन्ना शेपलायता. काणकोणाय तशेंच जाला. उबे शेतात फातरांचे पीक आयला. अर्थातच शेतकारांची अवस्था कितें जाल्या आसतली अदमास काडूं येता. पळयात देविदास गांवकाराचो रिपोर्ट. एका सायडीन सांगता की सरकार आमकां शेत करा म्हणून, कृषी काम करात आणि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जायात, एग्रीकल्चरा खातीर वेगवेगळे प्रयोग करात. पूण परिस्थिती अशी की केन्ना केन्ना नॅचरल कॅलॅमिटीज येता आणि त्या वेळाचेर जे कितें सगळें भविश्या खातीर केल्लें आसा तें सगळेंच व्हांवन घेवन वयता. अशीच परिस्थिती आयज गांवडोंगरींतल्या एका शेतकाराची जाल्या. शेत लायलें, कितलेशे दीस काम केलें, भाड्याची जोतां किंवा भाड्याची आयज ट्रॅक्टरां घेतलीं आणि त्याच बरोबर जमीन दुसऱ्याची कोणाची तरी भाड्याची. शेत पिकले उपरांतच तातूंतलेंच कितें तरी आपल्या दवरप आणि दुसऱ्याक कोणाक तरी ज्या कोणाचें शेत आसा ताका भाड्यान दिवप. त्याच बरोबर पेट्रोल मशिना खातीर खर्च करप. हे सगळ्यो गजाली करून शेतकार मर करून आपल्या पोटा पाण्याचो निचरो करता, आपल्या फॅमिलीचें पोट भरपाचें काम करता. पूण केन्ना केन्ना सगळें कितें जालें उपरांतच जे वेळाचेर ताची वाडणूक जावपाची आसता तेन्ना जर व्हांवन सगळें कितें वयता त्या वेळाचेर ताचेर येता तो दुख्खाचो डोंगर. अशी परिस्थितीक शेतां करप कशी, भाटां करप कशी. हांगासर इतली मोठी परिस्थिती जाल्या उपरांत एग्रीकल्चर जे आयज आमचें म्हणटा डबल इंजिनाचें सरकार, तरी पूण हांगासर पावना. खंयच्याच ऑथॉरिटीक कांयच खबर ना. जाल्यार शेतकाऱ्यांनी जगप कशें, शेतां भाटां करप कशीं. आयज हांगासर पळयलें जाल्यार हे फातर पळयले उपरांत आमकां कोणाक सांगपाची परिस्थिती ना की व्हळाच्या जाग्यार किंवा हांगासर जे शेत आशिल्लें त्या शेताच्या जाग्यार पूर्णपणे एक व्हळ तयार जाला. हिंगा मोठे मोठे फातर येवन रावल्यात. हांगासर आतां परत धान्य उगोवप कशें आणि परत त्या धान्याच्या आशेचेर जगप कशें हो आतां मोठो गांवडोंगरींतल्या शेतकाराचेर आयिल्लो प्रश्न. शेतां पळयत जाल्यार ते रोवन खावपाचें काय कितें करपा तें कळना म्हाका. जवळ जवळ 19 वर्सां जालीं म्हागे रोवप जाल्यार. तेजे वयल्यान म्हागे पोट भरपा आसलो. घरां कितली जाणां आसा तुमी? आमी घरा 4 जाणां. आनी हे शेत कितल्या रोयलो तुमी? आतां जाली 18-19 वर्सां जालीं हांव रोयता. म्हाजी बापायन 40 वर्सां केली पयली हें शेत. ना पूण हे शेत कितलें आसा आतां? हें शेत आतां 10 बायलांचें आहा. हय, जेरो जगता आमी. म्हळ्यार अंदाजे कितले भात जाताले, इन्कम कितलें जातालें? ताका सादारण 18 खाणी बी जाताले. 2 साक भाटकारां उरलें तें आमकां. कितले दीस सुमार काम केलें तुमी? आमी गेले 8 दीस काम केले हेजे. अंदाजे कितले जण वांगडा उरतालीं काम करपाक? आमी दोगां, घोव आनी बायली. गोवा 365 खातीर देविदास गांवकर आनी भक्तीपै बाळगी. 3 दीस सेगीत पडिल्ल्या पावसान गोंयभर धुमशाण काडला. कांय कडेन लोक जुव्यार उरिल्ल्या भशेन घरांनीच वा वाड्यारच आडकून पडले. तातूंतलो एक गांव म्हटल्यार थिवीचो पायणावाडो. गांवांतच आशिल्ले मानशेंत मोठ्या प्रमाणात कोयर शिरकाला आनी उदक गांवांत पातळ्ळा. पावस पडत रावलो जाल्यार हे संकट वाडटले. सरकारान लक्ष दिवपाची गरज आसा. पळयात नितीक्षा गांवकाराचो रिपोर्ट. 2 दीस गोंय राज्यान पावसान बरेच घालून घेतले आणि आयज आमी आसा थिवे पायणावाडो वाठारांत. तुम्ही माझ्या फाटल्यान हांगा पळोवपाक शकता कितले उदक ह्या पावसान हांगा भरिल्ले आसा. हांगासर खुबशे थळावे लोक रावता, तांच्या घरांनी उदक पाविल्ले आसा आणि तांकां ह्या खातीर खुबशे त्रास सोंसचे पडले. आमी पळयतात हो प्रॉब्लेम जो आसा ह्या वाड्यार दर वर्सा जायना, पूण ह्या वर्सा मानशे खातीर हो प्रॉब्लेम जाल्लो आसा. जी मानसाची कमिटी आसा तेंच्यांनी प्रॉपर पद्दतीन जे क्लिनींग करपाक जाय क्लिनींग करूंक ना, त्या खातीर आयज ह्या वाठारांत उदक भरिल्लें आसा आनी हांगासरल्या थळाव्यांक खुबशे त्रास सोंसचे पडले. आयज आमी पळयतात ह्या घरांनी खुबशीं जाणटी रावता, नेणटी रावता.
काय लोक हांगासरली भुरगीं जी आसा ही स्कुलाक वयता तशेंच कामाकूय वचपी लोक आसा पूण आयज हांगा इतलें उदक भरिल्लें आसा की लोकांक हांगा कामाक वचपाक प्रॉब्लेम जाता तशेंच 2 व्हिलर 4 व्हिलर वाल्यो गाडयो ह्या उदकान हांगा बंद पडटा आयज आमी पळयतात इतकी उदकाची लेवल हांगा वाडिल्ली आसा ह्या उदकान हांगा जिवाणी सुद्दां आमकां पळोवपाक मेळटा तशेंच जे जाणटे आसा तांकां वॉशरुमाक वचपाक सुद्दां प्रॉब्लेम जाल्ले आसा सो ऑथॉरिटी कडेन इतलीच मागणी आसा कितें तरी आयज उपाय काडपाक जाय आनी जे उदक हांगा इतल्या लोकांच्या घरांनी पाविल्लें आसा तें खंय तरी कमी जावपाची गरज आसा तशेंच जी मानस आसा तेज्या खातीर आयज ह्या वाठारांत हो सगळो प्रॉब्लेम ह्या थळाव्यांक सोंसचो पडलो हे उदीक भरला आणि लोकांच्या घरांनी उदीक गेला सगळे बुडला आमची शेतां बुडान कुसोनूय गेली तरी आमी हांगा वावरता कित्याक वावरता आमी मानशेर आसा म्हणून तेन्ना हे उदीकाचे कितें प्रॉब्लेम जालें हे जे येवपाक उदीक कॅनलाचें आनी पावसाचें उदीक जॉयंट जालें तेका लागून हें उदीक ओवरफ्लो जालें आनी तेका लागून ते कातराना आतां जर ते कातरतले जाल्यार 2-4 दीस लागतले तो शेवो आनी वयर सगळो शेवो भरला त्या शेळ्याक लागून हे बीग प्रॉब्लेम जाला तो शेवो जर काडीत जाल्यार हे प्रॉब्लेम सॉल्व आतां म्हाका 72 एज केन्नाच अशें घालांक ना फर्स्ट टायम हे ह्या वर्सान आयज घडला दारां सुद्दां तो काडली न्हू जाल्यार तो उदीक भायलें येता पळय तें सुद्दां आनी येवन परत ओपलो जावंक शकता ताका लागून दारां काडून सुद्दां कांयच फायदो ना आनी कोणतूय घोर लागता पळय ह्या कचऱ्याक आतां पळय पावस पडला पळय कोणूच काडूंक शकना इतलो कचरो येवन परत येवन बसता म्हणून तें उदीक वयर येता केन्ना न्हू ते पयलेच खेपे लोकांच्या घरांनी उदक रिगले कांय जाणांचे मत मानशेक लागून जाल्यार कांय जाण म्हणटात पावसाचे उदक आनी डॅमाचो फ्लो एक जालो मानशेची दारां उक्ती केली जाल्यार उदक देव येता अशें मानपी कांय लोक आसात तर पुलाच्या कामाक लागून माती काडून दवरल्या ताका लागून हो हुंवार आयला असो दुबावय कांय जाणांनी उक्तायलो आमकां प्रॉब्लेम फक्त मानशेचो प्रॉब्लेम ही आमची माणूस पळयनात कांय ना कचरो येयलो काडिना काडप ना कांय ना पॅक करून सोडप पावण्यो करतात पावणेकारांक ते म्हणटा पावणेकारांक साफ करपाची कोण करतलो साफ तेका लागून आमकां प्रॉब्लेम जाता हिंगा आमकां वयता उदक पळय पावसान हिंगा पावलें उदक कोणाक चान्स ना भोवंक भुरग्यांक स्कॉलाक व्हरपाक आमकां त्रास जाता आमकां कोलवाच्यान पावोवचें पडटा भुरग्यांक व्हडलो रावंड मारचो पडटा व्हडलो खूब व्हडलो रावंड मारचो पडटा आमकां चान्स ना तिकडे आतां तो मोदल्यान रोड एक रोड आहा ते आतां 10 दिसा तितले मोदल्यान रोड आहा तो रस्तो बुडलो आख्खो सगळो प्रॉब्लेम येता त्या घरांनी पळय सगळ्या घरांनी उदक पावला तिकडे दारां काडपाचें आतां सद्या तो सगळो कचरो वचून आपणूच भायर मानशे घरांनी ते आतां दारां आहा न्हू तो व्हडलो कचरो येता खूब कचरो 4 गांवांचो वयलो कचरो तो आतां कचरो न्हू उदकान ते झाडां जाल्यान पळयची आतां म्हापसा कशी जाल्ली झाडां सगळीं उदकांची तसलीं झाडां हांगासर जाल्यात तीच आतां वयता सगळीं व्हांवून येयली म्हणटा आख्खी मानस ब्लॉक जाता सो मानस ब्लॉक जालें म्हणटा उदक भायर वचना न्हू ते आमच्या सगळ्या गांवांत भितर घरांनी वयर उदक भरला घरांतल्या भायर सोरोंक मेळना आमकां भुरग्यांक खंय व्हरोंक मेळना कामाक वचपाक त्रास जाता आयज आमी दोगांय कामाची मीत उरली घरा कडेन भायर भितर सोरोंक मेळना गाडयेची लोकांच्या दारांत फाटल्यान व्हरून दवरची पडटा आमकां ते हे ब्लॉक माती भरली दर्यान कित्याक आंटी ब्लॉक जाला म्हणटा माती जोड्यांनी सारखी काडूंक ना तेणी खंयची माती ती ब्रिज केलेलो न्हू ते ती माती घातलेली ती सारकी काडूंक ना सगळी रॅम लायन तिचोच आहा उदक वचपाक वाट ना न्हू हिंगासर आतां सो ताका लागून ते उदक ब्लॉकेज जावन सगळे वयर सोदता ते आतां वाटेर ताका लागून आनी आतां एकात पंच सरपंचाचे म्हणणे तांकांय मानशेची दारां उक्ती केल्लीच जाय ना जाल्यार हो हुंवार वाडत वचपाचो भंय ताणें उक्तायला पळयात आतां 4-5 जाणांचे म्हाजे वॉर्डान उदक गेल्लें आहा घरांनी शांताराम शिरोडकर तेच्या घरान गेल्ले आहा लिफट फलकांव आहा तेच्या घरान गेल्ले आहा सतीश शिवजी आहा तेच्या घरान गेल्ले आहा वो किशोर परब आहा तेच्या घरान गेल्ले आहा म्हणजे ह्या लोकांच्या घरान ते लोक तर सुरक्षीत ना जाल्यार आमचो फायदो कितें हेजो मेंबर म्हणून निवडून येवपाक तर त्या कारणान जर तर कमिटीन ही 2 दारां काडली आनी रातभर ती ओपन दवरली आनी उदक भायर तर सोडलें जाल्यार हो प्रश्न मिटोवंक शकता तेंचे कडेन एक रिक्वेस्ट करून आमी कितें सोल्युशन येता जाल्यार पळयता आनी बऱ्यांचे बऱ्यान म्हणजे 1-2 तरी दारां काडपाक मेळटा अशें सोल्युशन घेवंक शकता कित्याक आनी जर 1-2 दीस पासून असो हे जालो जाल्यार वयर बुडपाचे चान्सीस आहा आनी व्हडलो इश्यू आहा तो आमकां कॅनलाचें उदीक वयरसून देंवता दोन्ही वांगडा येतात बरोबर देंवता हे शेताचें उदक देंवता ते देंवतात आनी तो एकदम लोड जाल्ल्या कारणान सारको हांगासर इफेक्ट येता कित्याक हे एकूच तोंड आसा जे उदक भायर वचपाक आनी ऑप्शन ना तेका जाल्यार आतां तलाटी कडल्यान रिपोर्ट घेतलो आनी इमिजिएट हांव व्हिडिओक आनी मामलेदाराक इन्फॉर्म करतलो फाल्यांच्या दिसा भितर तेंचे कडल्यान एक रिक्वेस्ट लेटर घेतलो आनी हांव प्रोसेस करून काडटलो
गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकर आणि वैष्णवी साळगांवकर. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत येवकार पळय फुडल्यो खबरो. मुरगांवच्या एमपीएचे खाजगीकरण करपाक थळाव्यांनी खर विरोध केला. मुरगांव बंदर प्राधिकरण खाजगीकरणा वाटेन झुकता. थळाव्या बंदर वापरप्यांक कुशीक काडटात असो आरोप थळाव्यांनी केला. पळयात पुराय बातमी. हांव साजीद खान, वास्कोचो एक ट्रक ओनर. आतां जें कितें चल्लां, जें कितें भितर चल्लां तेजे आयकून म्हाका अशें दिसता की आमी सगळे ट्रकवाले भायर पडपाचे आहा. ती एमपीटी आनी तो एटीएम कोण आहा तो आनी ट्रान्सपोर्टरांक सांगता तुमचे गाडयो घेया म्हणून. ट्रान्सपोर्टर जर गाडयो घेवन जर धंदो करपाक गेला जाल्यार आमी कितें करपाचें? आमी खंय वचपाचें? हो कोळसो, ही माती, हे सगळे आमची फॅमिली, आमची भुरगीं आनी आमी खाता. आनी हे भायले हो डेल्टा आतां हे जे इश्यू करता की आपले डेल्टाचे ओन व्हडले गाडयो आहा 10 टायराचे, ते गाडयो तेंचे पयलीं भायर उडोवपा जाय. सगळे पॉलिटिकल जाल्लेले आतां एमपीटी प्रायवेटायज करपाक सोदता सगळे तेंची मोनोपोली चल्लेली आसा. आयज उलोवपाचें म्हटल्यार सांगपाचें म्हटल्यार आयज एमपीटीचे ऑफिशियल जे आहा तेच डेल्टाक हेल्प करपाक लागला ओपनली. एजंट जाल्लेले हे सुद्दां म्हणपाक तुमी हे फाटीं सरपाचें ना. एमपीटी ऑफिशियल हांव नांव घेयना स्पेशली, कोण आनी खंयच्या कंपनीनी वचोन डायरेक्टले ते तेंच्या अगेन सांगपा लागता की डेल्टा क्रेनी हाडपा लागला, हे हाडपा लागला. पूण आयज जस्ट आतां आमी आयकपाक गेला की डेल्टा क्रेन हाडटा, बर्थ घेयना. क्रेन हाडली म्हणून बर्थ दिलो म्हणून मिनींग जायना एक्चुली. पोर्ट ऑफिशियलांनी हे चिंतूंक जाय बाबा बाकीचे देखून स्टुअर्डर हात भितर काम करपाक. आयज इतले जुने स्टुअर्डर हात भितर इतले वर्सां काम केलां, डेल्टा येवन कितलीशीं वर्सां जालीं हांगा. सो आतां मोनोपोली जाल्ली हांगा. मँगलोर देखून तेच जाल्ले आहा तेंच्यांनी. आयज मँगलोर मोनोपोली गेली म्हणून तेंचे जमलेले आहा थिंगा सगळे. When we met our honorable MLA and we told him all the grievances whatever we had, पळय आमची लायव्हलीहूड जी आसा, आमची आयज टेकार पावलेली आसा, हे खंय तरी एमपीटी आयज हे जे प्रायवेटायज करपाक भायर सरलेले आसा तेंचो मेन हेतू कितें आसा, हे प्रायवेटायज करून आमचे सारके जे बारीक बारीक बिझनेस करपी मनीस कोण आसा भितर हेजे भितर तांकां जेन्ना ते एक फावटी तेंच्या हातीन मेळटले ते एक शॉटान आमकां सगळ्यांक भायर मारपाक तांकां पावर आसतलो. So we have that fear in our mind. So with that fear we went to meet our MLA. We told him आता कशें आसा तांकां खंय तरी ते पर्टिक्युलर मनशाक सेफगार्ड करपाक लागून कितें तरी एक पिक्चर दुसरो दाखोवपाक लागून ते आमचे एमएलएक टार्गेट करून चिंतता. जर 10-11 नंबरचं प्रायवेटायझेशन जाय जाल्यार आमकां लोकल टिपरांक भरपूर प्रॉब्लेम जावपाचा. कित्याक आतांच जेन्ना जे प्रायवेटायझेशन जायनासतना तेंच्यांनी 10-11 नंबराची बोटी लागता बेस्टली जिप्सनाची जावं लायमस्टोनाची जावं आनी HBMची जी बोटी बीन लागता त्या 10 टायराची तेंच्यो गाडयो ज्यो घातल्या ते तीच हे करता मुवमेंट करता. आनी जेन्ना रॅक लागता तेन्ना आमकां ते आफयता भितर आनी आफयता आमी मारता टिपे पण तेंच्या भितरूच तेंची 10 टायराची गाडी इनवॉल्व जाता आनी आमकां लोकलांक जे आहा ते कांयच काम मेळना. वी हॅव अ प्रूफ ऑल्सो ओवर हियर. दिस इज गिव सीएमाक हे मेमोरेंडम दिल्ले 2 फावटी दिल्ले आमचे कडेन आहा. तेन्ना सुद्दां आमकां लोकल एमएलएन आमचो घेवन गेल्लो की लोकलचं काम मेळना, हेंचें काम दुसरे ओडून घेता. आनी सेम चालू आहा. व्हडल्यो गाडयो तेंच्यांनी भायल्यो गाडयो हाडून 10 टायराच्यो गाडयो हाडून तेंचें काम पळय लोकल्सांक मेळोंक जाय टिप्परवाले ते काम आयज भितर पोर्टान ते करता. सो हें काम आमकां हें एक्चुअली आमचें काम. सो आमच्या पोटार पांय धरून ते खंय तरी फुडें वचून आमचें काम घेवन बसला ते. गोवा 365 खातीर हिरू महाले, गौतमी गांवकर आणि सानिका नागवेकर. राज्यात पावसान सगळे कडेन नाशाडी करून सोडल्या. सेगीत 2 दीस पडट्या पावसान गोंयांत बुट्टी हाडल्या. लोकांच्या घरां दुकानांनी उदक रिगला जाल्यार कोणाच्यो गाडयो बंद पडल्यात. पळयात पावसान करून सोडिल्ली अवतिकाय. बाब आयज हांगा आगरा कडेन पावल्यात तुमी. रस्त्यार आख्खें उदक कितें सांगतात आनी कित्या खातीर हे इतलें उदक साचता हांगा? सगळ्यात पयलीं म्हटल्यार म्हाका दिसता हे प्रॉपर प्लॅनिंगेची गरज आहा. हे फर्स्ट टायम हरमला अशें उदीक भरलां हांगासर रोडाचेर. हे मेन रिजन्स आहा जे
आपले कमर्शियल एक्टिविटीज करतात तेंच्यांनी खंय खंय खान आहात ते पुरल्यात, खंय गटर्स पुरून दवरल्यात, ताका लागून आख्खें उदीक ब्लॉक जालां आनी उदीक ब्लॉक जाल्या कारणान सगळ्यांक आख्ख्या जो ट्रॅव्हल करतात तांकां सफर करचें पडटा. सो म्हाका दिसता म्हाजी एक रिक्वेस्ट सगळ्यांक, ज्या प्रत्येक जाणान आपलो बिझनस करचो, जे जे रोड सायडीक आहा तेंच्यांनी, पूण तेंच्यांनी स्वता प्रोविजन एक गटरा खातीर दवरचें. लोकांचे गाडये बंदय पडलेले आहा ते पळय, थंय पाणयातल्यान वयतात पळय. हे पळय काही ओढून काडटात पळय गाडये. लोकांचे हाल जाले कामाक वचपाचे. हेजेर मातशें लक्ष मारात आं. आतां दोन सकाळी एक दादलो पडला, एक ट्युरिस्ट पडला आनी एक बायल पडल्या दोरप्यान, आनी ती मोरजेची न्यू वाड्यार रावता आनी कोणाने खबर घेवंक जाता. कित्याक मातशें हेजेर लक्ष मारात. रातचे तर कोण येत आनी आमचो लोकल टॅक्सीकार आसता आनी टॅक्सीकारांनी पुडला ते. हे टॅक्सीकारांचें काम न्हय, हे गोंयच्या सरकारान हेजेर लक्ष मारतात, PWD मिनिस्टरान. कित्याक हे तुमी रस्ते करतात ते बरे करतात, बरें जाता तितलें वायट जाता. मातशें तुमी लक्ष मारा. ताचे ट्राफीक पुलीस येता तांकां मातसो हांगा व्हिडिओ काडा, मागीर तुमकां प्रूफ पावतलो. आतां हे वार्षिक जाल्लेलें आहा, हितून न्यू कांय ना आमकां. हे हांव हांगासर रावता ह्याच वॉर्डान. पळयता आमी ओरुलेम हो कनेक्टेड टू ओरुलेम जाता, मागीर बेलाबाय वयता, ड्रायव्हरीलाक वयता, उडयेक हे जाता. हे चारूय वाटेन रोड हो फूल पाणयान आतां भरोन ब्लॉक जाल्लो आहा. हितून त्रास म्हटल्यार पयलीं सकाळीं भुरग्यांक स्कुलाक वयता तांकां एक्सेस ना, वचपाक वाट गावची ना, तितून भरपूर त्रास जातलो. हितून हेजें कांयच जावपाचें ना, कित्याक वर्सा वरूस हे आमी पळयता, हितून कांयच जायना. हे फूल ब्लेम म्युन्सिपाल्टीक करपाचो, कित्याक मॉन्सून वर्क लेट चालू केल्लो त्या कारणान हें जाल्लेलें आहा. गोवा 365 खातीर गोंयभरच्यान आमचे खबराकार. शेतकाराक बळीराजा म्हणटात, पूण अंदूच्या पावसाक सगळ्यात चड बळी कोण पडले जाल्यार हेच बळीराजा. मांद्र्या एक वेगळेच उदाहरण पळोवपाक मेळ्ळें. दांडोसवाड्यार शेत नांगरपी ट्रॅक्टर शिरकाला. पंचायतीक कागाळी केल्यार मांद्रे पंचायत कोरगांव वच म्हणटा, कोरगांव पंचायत मांद्रेचे पंचायतीत धाडटा. शेतकार विन्संटाचो सँडवीच जाला. पळयात संदीप कामोलकराचो रिपोर्ट. विन्संट डिसोजा हो पेटीच्या वाड्याचो एक यूथ हांगा मांद्रे आतां हो नांगरपाक येयल्लो, पण तेची परिस्थिती पळय आतां कितें जाला ते. काल उदक नासलेलें, तेका लागून तेणेन खुबशे शेत हें केलें, नांगरलें आनी ट्रॅक्टर थंयच दवरून गेलो. कारण कशें आसा, नांगरपाक बरें पडटा. वयर हाडलो जाल्यार वयल्यान परत सकयल व्हरपाक तेका प्रॉब्लम परत जाता, दुसऱ्याच्या शेतांतल्यान व्हरचो पडटा. सो तेणेन थंयच दवरलो. तेका इतलो अदमास नासलेलो की इतलें उदक भरता म्हणून, की रातच्या पावसान हे सगळें उदक भरलेलें आसा आनी त्या बिचाऱ्याचो ट्रक हे ट्रॅक्टर उदकान फसलेलो आसा. तेणेन फायर ब्रिगेडीक सांगलेलें आसा, पण फायर ब्रिगेड केन्ना तुवें सांगला? काल सांजचे 4 सुमार. काल 4 सांजचे तेणेन सांगला खंय फायर ब्रिगेडीक, आनी आजून फायर ब्रिगेड तिची येयना. तेका लागून ट्रॅक्टर आनी कितले दीस उरत सांगो येना. फायर ब्रिगेड जर येवन तो बेगीन जर काडीत जाल्यार निदान
तो चालू तरी जातलो. विन्सन म्हाका एक सांग, हो तुजो आतां ट्रॅक्टर उदकान कितले दीस जाले थंय उरला? 2 दीस जाले. परवाच्या दिसा राती कडेन एकदम पाणी भरले भितर आणि म्हाका खबर ना इतके पाणी भरतले म्हणून. थोडे शेत नांगरपाचे आसले म्हणून हांवें दवरलेलो ट्रॅक्टर थिसर. तूं नांगरपाक आसता? हय, नांगरपाक आसता. हय हय. तुका अदमास ना तर इतले उदक येता म्हणून? ना ना, नीट अदमास ना इतके उदक भरतले म्हणून ते. म्हाका सांग, तूं एग्रीकल्चराक बी कळयला? ना सर, एग्रीकल्चराक कळोवंक ना. एग्रीकल्चराक हेका फायराक कळयला. फायर म्हणटा आमी इतको मनीस धाडटा म्हणपाक लागले फोन करून. अजून तेंच्यांनी मनीस धाडूंक ना. काल तेंकां हांवें कळयला. तेंच्यांनी अजून फोन करूंक ना म्हाका. म्हाका लॉस जाता म्हणजे आतां फायरा कडसून नाल्यार पंचायती कडसून. पंचायत ती आतां एप्लिकेशनय घेयना. ती हांव कोरगांवचो आनी ट्रॅक्टर बुडला म्हाजो मांद्र्यान बुडला. मांद्र्याचे म्हणटा तूं कोरगांवान वच आनी कोरगांवाचे म्हणटा तूं मांद्र्यान वच म्हणटात. अरे बाबा. हय, तशें म्हणटात. तूं हेच काम करता? हय सर, शेतांतलेंच काम करता. शेतांतलेंच काम करता? हय हय. शेतांतलें काम चड दीस मेळना म्हाका. ते म्हयनो बरो मेळना. आनी आतां ट्रॅक्टर या काय हें बिगाडलो हें आतां न्हू ते सामान. आतां उदकान आहा म्हणजे तो तुका परत हाडटले कशें? तो प्रॉब्लेम. ते आतां उदक सुकल्या शिवाय ते वयर काडूंक मेळना. ते फायराची गाडी हयसर येवंक शकना. ते उदक सुकल्या शिवाय काडूंकय मेळना. भितर सगळें पाणी गेल्लें आसता. इंजिनान गियर बॉक्सान ऑयलीन सगळें पाणी गेल्लें आसता भितर सगळें. गोवा 365 खातीर संदीप कामुलकार, समृता खणगांवकर आणि भक्तीपै बाळगी. परतून घेऊया एक वेवसायीक विसव. विसव उपरांत परतून एकदा येवकार पळया उरिल्ल्यो खबरो. मडगांवच्या फातोड्डा वाठारांत किनारा रेस्टॉरंटात एक्झॉस्ट फॅनात अचकीत उजो लागलो. उजो पालोवपी दळ वेगळीच घडणूक थळार पावले. देखून रेस्टॉरंटाचे व्हडलेशें लुकसाण जालें ना. शॉर्ट सर्किट जाल्ल्याचो दुबाव उजो पालोवपी दळाच्या जवानांनी उक्तायला. पळयात. रामदेव म्हणून तेणें कॉल केला. 18 सारके कॉल आयला की हांगासर हितून किनारा हितून बोलशे हेजे कडेन स्मोक येता म्हणून. सो इमिजिएटली आमची गाडी हांगासर पावल्या. पूण त्या आमी येवच्या पयलीं तेंच्यांनी मरे फर्स्ट एड फायर एक्सटिंग्विशर यूज केला. 4 कितें फायर एक्सटिंग्विशर मारले तेंच्यांनी. म्हणजे फक्त धुंवळ जाला तो आनी सगळे आख्खे भितर सगळें पळय ते अशें हें कशें काळे काळे जाल्लें आसा. कितें जालें? शॉर्ट सर्किट जालें? कितें जालें? शॉर्ट सर्किट जाला कशें दिसता. पयल्यार तितून जे जवळा पळय पार्ट पळय तेजो आसा तो एक्झॉस्टाचो इलेक्ट्रिकलाचे एका वायरी बी सगळ्यो जवळ्या. सो ते नासताले आमी इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाक पळोवन सारकें कितें पळय तें हें करूंक लायलें. कसले उजो लागलो? एक्झॉस्ट म्हणजे जे पळय भितर स्मोक बी आसता पळय तो सगळो स्मोक तो भायर उडयता. त्या चॅनल आहा पळय त्या चॅनलाकूच उजो लागलो. डॅमेज अशें कांय ना? डॅमेज आसा भितर. कित्याक इनडायरेक्ट डॅमेज आहा. म्हणजे स्मोका पासून जे जाल्या पळय स्मोक लागून सगळो आख्खो भितरलो तेजो पळय इलेक्ट्रिकली जे पळय कितें आसा प्लस स्मोक भितरलो हें जाला. किचनाचो भितरलो इंटिरियर बी सगळो काळो जाल्लो आसा. सो डॅमेज आसा तेका. कितले आसा पळय ती ओनरान सांगपाक. बंद रहता है. लड़का लोगों ने फ़ोन किया, मैं इधर ही नज़दीक था. एग्जॉस्ट के अंदर थोड़ा सा हुआ था तो जो एक्सटिंग्विशर मारा था ना उसका धुआं बहुत हो गया. तो एग्जॉस्ट के अंदर ही था और बाहर नहीं. तो 4 एक्सटिंग्विशर यूज़ किया ऐसा? 4 एक्सटिंग्विशर यूज़ किया. तो ज़्यादा हो गया. पूरा धुआं भर गया उधर अंदर. वो एग्जॉस्ट चालू था ना इसके लिए सब एग्जॉस्ट से बाहर जाने लगा. तो लॉस क्या है? ज़्यादा कुछ नहीं है. उसके अंदर एग्जॉस्ट का जो ये मोटर है वही है बस. और फायर ब्रिगेड भी ऑन टाइम आया? हाँ. गोवा 365 खातीर संदीप तुयेकार, समृता खणगांवकर आणि भक्तीपै बाळगी. 9 a साइड फुटबॉल सर्तीत पिडाडिगल स्पोर्ट्स क्लबान रुंबा युनायटेड क्लबाचे जैत मेळयले. 3-0 अशा गोल फरकान ही मॅच सोंपली. पिडाडिगल स्पोर्ट्स क्लबान रुंबा युनायटेड क्लबाक 3-0 अशा गोल फरकान हारावन पयले कॅनिजा पिक्सेटो यादिस्तीक 9 a साइड फुटबॉल सर्तीचे क्वार्टर फायनलीन सुवात मेळयली. गोवा 365 खातीर संदीप तुयेकार, गौतमी गांवकार आणि वैष्णवी साळगांवकार.
गोंयांत सेगीत तिसऱ्या दिसा उटंगराचो पावस पडिल्ल्यान चडशा वाठारांनी हुंवार आयला. पालसाणां कोसळ्ळ्यात. अजून वादळी पावस येवपाचे वाटेर आसा. IMDन सांगला. बुधवारा ऑरेंज अलर्ट जारी केला, पूण परिस्थिती सुदारली ना जाल्यार ती रेड अलर्टात रुपांतरीत जावं येता. आयतारा सावन सुरू जाल्ल्या वादळी पावसान बळी घेतिल्ल्यांचो आंकडो आतां 5 जाला. आयतारा कुणय राखणे वणत कोसळून 3 जाणांक मरण आयलें. मंगळारा वादळी वाऱ्यांत घराची वणत कोसळून आवय पुताक मरण आयलें. आनीक वादळां वाटेर आसात. बुधवाराय वादळी वाऱ्या सयत उटंगराचो पावस पडटलो अशें हवामान खात्यान म्हटलां. IMDचो बुधवारा खातीर ऑरेंज अलर्ट. उटंगराच्या पावसाक वादळी वाऱ्याचो सांगात. हुंवार आनी पालसणां कोसळिल्ल्यान सादूरतायेचो सल्लो. बुधवारचे तापमान 26 आनी 23 डिग्री सेल्सियस. नुस्तेमारी करप्यांक शिटकावणी. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365 च्या आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ह्या वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.